page number 2. तिथले सोबीत मंदिर तुझे, सर्गी दरबाराच्या देवा, कितले व्हरते नाव दे तुझे, स्वादिक आमच्या जीवा. तुका वर्सिता, तुका वर्णिता, हरी गावान गावा. आमकांच तुका भेटोवन दिता, कृपाळ आमच्या देवा. बलिदान क्रिस्ता जेजूचे तुका भेटोवन दिता, एका काळजान एका मनांची आमच्या काशीरता. भावा भयणी संगी तुका बापा विवन दिता, दया काकूळ तुजी लाभय म्हणून आमी परता. ते सोबीत मंदिर तुझे, सर्गी दरबाराच्या देवा, कितले व्हरते नाव दे तुझे, स्वादिक आमच्या जीवा. तुका वर्सिता, तुका वर्णिता, हरी गावान गावा. आमकांच तुका भेटोवन दिता, कृपाळ आमच्या देवा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. भाग्यवंत लॉरेस प्रधान सेवक रक्त साक्षी थंय मोघाळ भवानी भयणीनो, पयल्यान पयले ह्या पुणशेताक आयिल्ले ह्या संदर्भार आमचे सर्वांचे इरादे आतां आमी उडासा काडया. भाग्यवंत लॉरेसा मुखांतर जायते उपकार आमकां लाभल्यात. त्या देखून देवाक दिन वाचूंक आनी मुखल्या दिसांनी आमकां ताची मेलफान खाण घेवन देवाचो आदार आमकां गरज आसा. आमच्या कुटुंबाक, आमच्या समुदायाक, आमच्या राष्ट्राक आनी प्रत्येक जण आमच्या वैयक्तीक जिणेंत ताणें येसय आनी आमच्या जिवितांत आमची कुटुंबां ताणें आशिर्वादात करीसय. क्रिस्ती कुटुंबां दैवी कुटुंबाची प्रतिरुपां. तर क्रिस्ती कुटुंबांत जल्मल्ले आमी एकवटान मोगान समाधानेन सोडतडेन जियोचें जिवीत आमचें जावं म्हूण मागया. आनी आमकांच आमी ह्या पवित्र बलिदानाक तयार करच्या वक्ता आमचीं पातकां आमी वळखून घेवया. आमचे चुकी वळखून म्हणया. हांव पातकी सर्वजरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां गेल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पुस्तक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर पदवेदा देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Krista,
रातूया बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटून भाग्यवंत लॉरेस दुर्बळ कायचे सेवेन विश्वासी रावून आणि रक्त साक्षांचे स्मरण सोसून महिमेवन जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि ताच्या पावलांनी चलोंक आमकां बळ दी. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. बंदेशाळ्याच्या अधिकाऱ्यान उजवाड अडयलो आनी भितर धांवन थरथरून पावलाच्या आनी सिलासाच्या पांयां पडलो. उपरांत तांकां भायर आपोवन हाडन तांचे लागीं ताणें विचारलें, मानेस्तानो, बाचाव जायचे जाल्यार हांवें कितें करीचें? तांणी म्हळें, सोम्या जेजूचेर बावर्त दवर, तवळ तूं बाचाव जातलोय. तुजें घरानय बाचाव जातलें. उपरांत ताका आनी ताच्या घरच्या समेस्तांक तांणी देवाचें उतर परगट केलें. त्या रातीच्या वेळारच अधिकाऱ्यान तांकां व्हरून तांच्या मारांचे गाय धुले आनी ताणें आनी ताच्या सगळ्या घराण्यान पवित्रस्थान घेतलें. उपरांत पावलाक आनी सिलासाक आपल्या बिडाराक व्हरून ताणें जेवण वाडलें. आपणाक लाभलेल्या देवाच्या भावार्था खातीर तो आनी ताचें कुटुंब संतोशान भरलें. देवाचें उतारें. देवाची वळखकार. 5 अंक 5 पेज नंबर 5. सोडवणीच्या आनंदात तू म्हाका भरताय. मोसो आसरो सर्वेस बरा, सडवणेच्या आनंदात तूं म्हाका भरताय. गुन्यांवांचे बोगसाणे जर मेळ्ळे, पातकाची खत जर धुवन काडले, मनीस कितलो
5 अंकों 7 पेज नंबर 7. Alleluia. 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 Săptuzo जीवितिंचो वाटो उजवाडायता काळीज म्हजे तो संतोषायता सारके वाटेन चलयता Alleluia. 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो लुका फर्मणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. वर्सान वरस जेजूची माय बाप पास्काचे परबेक जेरुसलेमाक वताली. जेजू 12 वर्सांचो आसता हर्शेचे बरेस ती परबेक गेली. परबेचे दीस काबार जावन ती पाटी परततना भुरगो जेजू जेरुसलेमांतूच रावलो. हे ताची माय बाप नेणा जाली. तो पैणाऱ्यांच्या पंगडांत आसतलो म्हूण लेकून एक दिसाची वाट सोलोवन ती पाटी आयली. उपरांत तांणी आपल्या सैऱ्या आनी वळखीच्या मदें सोदलो पूण तो तांकां मेळ्ळो ना. देखून ताका सोदीत ती जेरुसलेमाक पाटी गेली. 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो. शिकोणदारा मदें बसून तांचें आयकून तांकां तो सवाला घालनासलो आनी ताची सवाला जापी आयकल्ले सुमेस्त ताचे जाणविकायेक विचमीत जाल्लें. ताका थंय पळोवन ताची माय बाप अजाप जाली. तवळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव व्हड कंती दुकान तुका सोदून आसल्या. ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हण तुमी नेणा आसल्यात. ताणें उलयलेल्या ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना. उपरांत जेजू तांचे सांगाता नाजरेताक पाटी आयलो. तांकां तो काल जावन जियेलो. पूण ताचे मातेन ह्यो सोर संगती आपल्या अंतस्कनान जागोवन दवरल्यो आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवलो जावन जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. देवाचे उतार हे. वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोघाळ भवानी भयणीनो सा लॉरेसाच्या भक्ती खानो. आज आमी सर हांगसर जमल्या खाण घेवंक संदेश क्रिस्ती कुटुंबां दैवी कुटुंबाची प्रतिरुपां म्हूण जावं. रोशन कथोलीक क्रिस्तांव कुटुंबांतलो बऱ्या शेगुण्यांनी वाडलो तरणाटो बरें शिकाप जोडलें, पदवे शिकाप जोडलें आनी उपरांत तो ताचें पोस्ट ग्रॅज्युएशन करतलो आनी ताचें पोस्ट ग्रॅज्युएशन संपता आसतना ताका एका मुस्लीम चलयेचो ताका संपर्क जालो वो वळख जाली आनी हे मुस्लीम भुरगें नफीसा ताची वळख जावन तो मोगार पडलो. थोड्या वर्सांनी तांचो मोग गुपीत दवरूंक तांणी प्रयत्न केलें तरी उपरांत सक्तांक कळीत जालें. प्रत्येक जावन रोशनाच्या आनी नफीजाच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक कळीत जालें. सामान्य जावन तुमी जाणात
दोन धर्मांचे अशे मोगार पडले जाल्यार समस्ये उपजातलेच आनी ह्या कुटुंबांनी समस्ये उपजाले. आनी रोशन आनी नफीसा मदलो मोग तुटोवंक विविध रितींनी प्रयत्नी चल्ले. पूण निमाणें चली नफीसा ताच्या बापयन दिल्लें शर्त मुखार घालता. ही चली मुस्लीम नफीसा चली आपल्या बापायचें शर्त अशें सांगता. चलयान म्हणजे रोशनान आपलो धर्म सांडून मुस्लीम जाल्यार मात्र आपल्या धुवेक दितलो म्हण. चलयान आपलो धर्म सांडून मुस्लीम जाल्यार मात्र आपल्या धुवेक दितलो म्हणटा नफीसाचो बापय. बारीक विंसावन एका खुशीन रोमॅन्टीक वा रम्यल मोग आनी एका खुशीन मोगाचें क्रिस्ती कुटाम. एका खुशीन मोगार पडल्ली सोबित चली आनी एका खुशीन जल्मा थावन बरेंच शिकयल्लें क्रिस्ती कुटाम. एका खुशीन चलयेच्या बापयचें व्हडलें शर्त आनी एका खुशीन शर्तावणे जीव दिल्लो जेजू क्रिस्त. रोशन चिंतूंक पडलो. आवय बापयन ताका मागणेची रूच दिल्ली, मागणें करूंक लागलो. पवित्र पुस्तकी वाचलें, गडबडलो, शर्मेलो, घामेलो. निमाणें तो धैर्यान अशी जाप दिता. तुमच्या शर्ता प्रासी खुर्सार जीव दिल्ल्या जेजूचो मोग आनी बरेंच शिकयल्ल्या क्रिस्ती कुटुंब म्हाका व्हरतें. परत म्हणटा, तुमच्या शर्ता प्रासी खुर्सार जीव दिल्ल्या जेजूचो मोग आनी बरेंच शिकयल्ल्या क्रिस्ती कुटुंब म्हाका व्हरतें. मोगाळ बाबांनी भयणीनो, व्हरती जाप हे सामान्य जावन आमच्या घरान येतर जाल्यार आमच्या शेजारा वा आमच्या वाड्यान जाल्ले दाखले आसात. पूण खरो भावार्थ क्रिस्ती कुटुंबांत वागयल्लो एकलो चरको अशी जाप दिता जाल्यार व्हरती विंचवण करतना तो गडबडलो जाल्यार, समस्या ताका उडलो जाल्यार आनी बऱ्यांतलें बरेंच विंचोवंक मस्तो चडपडलो जाल्यार निमाणें ताची विंचवण जेजू क्रिस्ताक आनी ताणें न्हीद जावन आपणाचो भावार्थ काडून गेल्ल्या क्रिस्ती कुटुंबाक. मोगाळ बाबा आनी भयणीनो, समस्ये व पंतहाना नातल्ली आमची कुटुंबां नांद. हर एका कुटुंबांत ही ल्हान व व्हड समस्ये आसतलेच आनी आसात. जेजू जियेल्ल्या नजरेच्या भाग्यवंत कुटुंबांत ही समस्ये निराशा आनी पंतावन आसली. पूण ताणें तो तें पुरा फूड करून भाग्यवंत कुटुंब एक दैवीक कुटुंब रुपीत केलें. आज क्रिस्ती कुटुंबां दैवी कुटुंबाची प्रतिरुपां म्हणटा आसतना उडास दवरया. मोगाचेनो कुटुंब देवाचें येवजन आनी विशेष एक देणें. आनी पयल्यान पयलें व्हरतें कुटुंब आमी म्हणटा पवित्र त्रिनाद, त्रिएक देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो. बाप रस्त्याच्या कामांत मेथेर जाता, पूत सोडवण करता आनी पवित्र आत्मो पवित्र आयेंत आमकां हाडटा तर जाल्यार आमकां उपरांतलें एक सोबीत सुंदर आमी सगळ्यांनी आदर्श जावन काणगेचें कुटुंब जावन आसा भाग्यवंत कुटुंब. पापा जुआंव पौल दुसरो म्हणटा, कुटुंब एक धाकटुली पवित्र सभा. जें कुटुंब सांगाता मागता तें कुटुंब सांगाता रावता. मोग कुटुंबा जिणेची ग्रेस्तकाय भाग्यवंत कुटुंब सर्व आमच्या संवसारीक कुटुंबाक मेलफांक म्हूण आमी काणगेता. आयच्या वांजेलांत आमी
बरें सविस्तार आयकलें. परत तें हांव तुमकां उडासा हाडूंक वचना. बगार थोड्यांतली थोडी उतरां मेजोवन सांगचें जाल्यार कुटुंबान जावची घडीता ह्या कुटुंबान जाल्ली आमी पळयता. भुरगो जेजू टेंपलान शिकयता. जुजे आनी मरयेक तो चुकता. ती आवय आनी बापूय तांच्या जबाबदारेंत इल्ली सलवाली. पळया जेजू थंय शिकयता आसतना तांणी सांगाता पळय जें आसलें ती हेरां लोकां सांगाता ते गेलीं. नजरेत तांत फाटी आयल्या उपरांत भुरगो जेजू तांकां मेळटा. तोवळ देवाच्या कुशेक ती खाल जातात. तोवळ जेजू तांकां थंयसर खाल जावचें आमी पळयता. मोगाळ बाबा आनी भयणीनो, जेजू देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन जाणवायन पायन वाडलो म्हूण आयच्या सुवार्तेन सांगलें तर एका कुटुंबांत असलीं बोगणां येवचींच आनी असलीं सन्निवेशां पळोवंक मेळचींच. पयल्या वाचपान धर्माच्या 11 पुस्तकांत बंदेसळाचो अधिकारी विचारता, हांवें बचाव जायचे जाल्यार कितें करी जाय? सोम्या जेजूचेर बाबार्थ दवरी जाय तवळ तूं आनी तुजें घराणें बचाव जातलें. सोम्या जेजूचेर बाबार्थ दवरी जाय तवळ तूं मात्र न्ही, तुजो परिवार, तुज्या कुटुंबाचे सांदे साथ जाल्यार तुज्या वाड्याचे ते सकडी बदलूंक बरें जावंक साथ जातलें, बचाव जातलें. आमची कुटुंबां दैवी कुटुंबाची प्रतिरुपां जायत जाल्यार आमी दैवी कुटुंबाची वा भगेन कुटुंबाची देव आमी घे जाय. मोगाळ बाबांनी भयणीनो, भगवंत कुटुंबांत विविधता आसा पूण एकवटी थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा. जेजू मोरी आनी जुजे थंय वेगवेगळ्या कालेथेची आनी जिनसाची विविधता तांचे थंय आसली. भगवंत कुटुंबाचे सांदे सांगाता जियेले, मागणे केले, जेवली, सांगाता वावर केलो, कुटुंबांत आयले सर सकड कश्ट फूड करणे कुटाम जियेले. नेगी हांवें सुरवेर सांगल्या बरी ते रोशनाच्या कुटुंबांत तितल्या अपुरबाचे मागणेचें जिवीत आसल्यान ताका इतले कस समजत जाल्यार अपुरबाची सोबीत चली आसत जाल्यार तो क्रिस्ताक आनी क्रिस्ती कुटुंबाक विणता तर जाल्यार हे न्हीद जावन तांच्या काळजांत रोंबल्लें भावार्थाचें शिकाप मोगाचें न्हू. आ दैवी कुटुंब आमकां देख कशें जावन आसा. जुजेन मरेन आनी जेजून तांच्या कुटुंबांत देवाक पयलो जागो दिलो. म्हळ्यार ताणें देवाचो ताळो आयकलो आनी ताणी ताची खुशी केली. आमी कितले हुशार जावंक पुरो, कितल्यो पदव्यो जोडूंक पुरो, विज्ञानी जावंक पुरो आनी ताचे उपरांत वर्ते व्हडल्या रितीचे सनद जोडले जावंक पुरो, पूण देव सर्वांक एकच. त्या बाबार्थांत आमी दिमेर पडचें आनी आमची तकली बागोवची. जुजे मोरी आनी जेजून तांकां दिल्ली जबाबदारी बऱ्या तरान पळयल्ल्या वेळार कुटुंबांत निस्वार्थीपणान सेवा केली. ह्या कुटुंबाच्या सांद्यांक सबार कश्ट मेळ्ळ्यार ते कश्ट स्वस्निकायेन स्विकार केले. कुटुंबा जिवीत बरें जालें. देखून हें भगवंत कुटुंबाचें जिवीत जुजेचें मरयेचें तांकां पंतावनाचें जावंक पावलें. जेजू न्हीद जावन देवाचो पूत जावन एक शास्त्री बरी शिकोवन आसल्या वेळार तांकां अर्थ करून घेवंक जायना ताच्या पुताक जाल्यार देवाच्या कुशेक ती खाल जातात आनी देवाच्या कुशेक ती सदांच आमी तयार आसा म्हण ती दाखयतात. मोगाच्या न्हू. जुजे आनी मोरी बऱ्या शगुणांची जेजूक भावार्थ शिकयलो ताच्या बऱ्या फाल्यांत वांटेली जाली. अशें सगळें कुटाम बऱ्या मौल्यांनी शेगुणांनी भरलें. तर आमी ही कुटुंबां आमची क्रिस्ती कुटुंबां दैवी कुटुंबाची प्रतिरुपां करचें जाल्यार कशें करीत? त्या देखून सांत पावल एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 6वो अध्याय आनी 4थी वळ म्हणटा, तुमच्या भुरग्यांक क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे वागया. परत हांव म्हणटा, तुमच्या भुरग्यांक क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे वागया. कित्याक ह्या संवसारांत
आयिल्लो देव श्रेश्ठ जेजू ताज्या प्राचडीत ओडले आमले दुसऱ्या ना म्हणल्यार कुठले हेर धर्मांशांक आमी हिणसोवचे हेर धर्मांत पयस रावचे न्हय बगार आमचो धर्म जेजूक आमी नीज जावन श्रेश्ठ म्हूण चिंतचे आनी आमच्या काळजान स्वागत करून जियोवचें तो बोळ मात्र आनी एकलो आमकां मानता आनी जेजूक साक्ष दिवंक आमकां सुलभ जाता कुटुंबांत सदांच सांगाता मागचें आनी देवाचें उतर आयकून नियाळ करचें आनी त्या प्रमाणे जिवंक प्रयत्न करचें आमकां सदांचें जायचें कुटुंबांत शेगूणांनी सुस्निकायेन आमी जियोवचें वडिलांनी आपल्या भुरग्यांक थंय करूंक अशी जबाबदारी जायती आसा ती करची सांगाता भुरग्यांनी व युवजनांनी तांणी कितें करूंक आसा कर्तव्य एका कुटुंबान तें बऱ्या तरान करचें तर मोगाळ बाबांनी भयणीनो क्रिस्ती कुटुंबां दैवी कुटुंबाची प्रतिरुपां आज आमच्या भुरग्यांक सक्तांक शिकाप दिया पदवे जोडूंक सांगया सनद जोडून दीत पूण भावार्थ पयल्यान पयलो बरो गूण करूंक प्रयत्न करया आमची मागणी आनी खाली तोंडा उसरांक उंचे न्ही बगार काळजांतान येवन सदांच एक भक्तीक कार्य जावन तें आसूं दी आज आमच्या कुटुंबांत आज बऱ्यांतले बरी भुरगीं आमकां आसय व दैवी कुटुंबाची प्रतिरूपां हाडीचय तर आमची मेहनत आमी करूंक जाय थोड्याच वेळान ह्या युक्रिस्ताच्या बलिदाना वेळार आमच्या काळजांनी येवंक असो जेजू आमच्या काळजांत बिडार करूं दी आनी भाग्यवंत लॉरेसाचें जिवीत कुरपेचें केल्ल्या बरी आमचें जिवीत सदांच कुरपे बेसांवांनी भरून दी म्हूण मागया आमेन. दयेकन उबे रावया आमचो भावार्थ आमी उसारया सतपंथान देवाक सर्वदार बापाक सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्या सुपुत्राक आमच्या सुम्या सो पवित्र रिलीपी समालो आमकां अमृतान जल्मलो कोण तुझ्या कापणेक ससले ताका गुरसार जडलो तो मेलो ताका केलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तुझे सामल्ल्यान तो पत्तेन जल्मलो सरकार चडलो सर्वजरा देवाचेर बसला थंय जिवांनी मेल्ल्यान घसरून घेतलो सतमंता पवित्रात्म्या मोगाळ भाव भयणीनो पवित्र पुस्तकांतल्या उतरा प्रमाणे मागा तुमकां मेळटलें सोदा तुमकां लाभतलें बडया तुमकां मेळटलें म्हण उक्तें जातलें म्हण त्याच परवशान आमची प्रार्थना ते सावा इरादे आतां ह्या प्रतिनिधीद्वारी आमची प्रार्थना ताच्या मुखार दवरुया. तुमची जाप बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी जेजू सारके जावन सर्व धर्म आनी जाती कातींच्या लोकां मदें आदर्श जावन जियेव पवित्र सभा म्हणले कुटुंब एकवटीत सांबाळूंक आनी कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर सदांच वावरूंक जाय आसचे कृपेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय तशेंच सामाजीक मुखेल्यांनी लोकांच्या अभिवृद्धी खातीर वावरूंक सर कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर फावो ती कार्यक्रमां मांडून हाड ती जारी करूंक आनी समाजेन आमी सर भाव भयणी म्हूण वळखून घेवचें तसलें वातावरण रुपीत करूंक तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमची कुटुंबां तुवें आमकां दिल्लें देणें म्हूण वळखून आमच्या मलगड्यांनी त्याग कर भावार्थांत बांदून हाडिल्ल्या आमच्या कुटुंबांनी तांणी शिकयल्लो भावार्थ आनी नैतीक मोलां जियोंक जाय आसची कृपा आमकां लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. जाग्या खातीर वाटे खातीर झगडीं मानास्ताप आनी कोर्ट केजी आसोन
ना समजनेचे जिवन सत्या सर कुटुंबा पासत मागताव सर्वांनी राजी संदनाक पयलो जागो दी कुटुंबा माया मोगाची आनी बक्षणाची हातेरां जायशें करूंक प्रेरण दी म्हूण मागताव बाबा आमचे मागणे आयक लग्ना सक्रामेंत स्वीकार केल्ल्या सर्व जोड्यांनी लग्ना जिविताचे म्हत्व आनी घन उखलून धरून पती पत्नीन एकामेका सोडदोड कर बोगसून जियेवंक जाय असची सोशणिकाय आनी कृपा दी म्हूण मागताव बापा आमचे मागणे आयक हेर धर्माच्या लोकां मदें जियेवच्या सर्व आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांक तुका समर्पिताव आमी सांगाता मेळोन करच्या सर्व कामाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आमी केवल सामाजीक कार्यांक सीमीत जायनासता राजकीय क्षेत्रांती फुडें येवन देखीवंत मुखेली जावच्याक जाय असची कृपा दी म्हूण मागताव बाबा आमची मागणी आयक आमच्या वैयक्तीक गरजा बसत आमी मागया आमच्या घरांत असल्या पिडेस्तां बसत मागया परगांत अशा भावा भयणी बसत मागया आनी आमचेच बसत मागया भो दयाळ बाबा तुजेर पातयेणेन हांगासर आमी थोडी प्रार्थना आमी दवरली आमचें खोटेपण पळय नाका बगार आमचो बोवाड पळोवन आमकां बेसांव दी आमी कितें मागलां तें आमकां फावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवी आमेन. पान संको 11 पेज नंबर 11. स्वीकार डोंगर मोगळ बाबा फळ आमच्या वावराचो स्वीकार डोंगर दयाळ बाबा मोग आमच्या काळजाचो सोबीत सुंदर प्रकृती रचल्याय फुलां फळांनी ती नेटयल्याय सूर्यो संदेकेत्रांनी आकाश सोबयलाय ताणीं मोगाचो म्या आमकां दिलाय सूर्यो संदेकेत्रांनी आकाश सोबयलाय ताणीं मोगाचो म्या आमकां दिलाय स्वीकार डोंगर मोगळ बाबा फळ आमच्या वावराचो स्वीकार डोंगर दयाळ बाबा मोग आमच्या काळजाचो म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीधरा देवा बापाक मानता तसलें जावन मागात तुमच्या तकले बलिदान आपल्या मनातले महिमेक आमच्या नेत्या पवित्र विचारधावाक सर्व सवल मानून घेऊ. प्रितीच्या बापा तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लॉरेस जमनीन वंपलेल्या गंवाच्या कण्या परी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षीच्या मरणावरी महिमेन जालो आनी पवित्र सभेक शुभाम पीक दिवंक पावलो ह्याच मनान आमी संवसाराचे सोडोणें पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमीन सर्वेस्वरातै उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासूया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवीधरांनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर्थ जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या बरवी
आमी तुका दिन वासूं फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्य बंदलो रे तुज्या रक्षशान तुज्या पावलांनी चलोवन आनी आपले रगत वारोवन तुजी विचित पदवी दाखयली. ये परी तुका साक्षी दिवच्या आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या सत्कायेन क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजोळता. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी मृत्युमे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. बापा खरंच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही जणी पवित्र मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस स्मरण संगपेक्षा आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेत घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जॉन जातच ताणें गाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेत घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी खरारचें रगत पातकांचें मोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेत मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. भारताचो घूट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी जी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका धीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेल्या आमा समेजता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतान मागता. सर्वेस्परां सगळ्या संवसारार विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगीवन बापा जेराल्ड आयजाक आमच्या गोवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बुरवोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर
तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तान तुजें परजळीत मुखामोळ फळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगथ्या त्या जेजू थ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्वपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमची सर्वांची कुटुंबां बवडतान एकवटान आनी सदां समाधानाची जावच्या खातीर विश्वासान सर्गींच्या बापा लागीं आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी आमचो दिसपट्टा दी आनी आमी आमचे सुद्दां आनी सर्वेश्वरा सर वायटांतले आमकां निवा दया करून ह्या जिवितान संस्कार आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे मरवशानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. पळया दैवी कुटुंबाचे केंद्र जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सुभागी. समया तुमच्या मित्रांचे म्हाका भवना पूण तुमच्या मित्रांक म्हाका भलायकी मेळटली. भावा भयणीनो, आतां क्रिस्त प्रसाद वाणचो वेळ. भलायकेच्या दृश्टेन क्रिस्त प्रसाद सर्वांनी हातार स्वीकार करूंक विनंती. म्हणयारेन क्रिस्ताची कोड म्हणटना व्हडल्यान आमेन म्हणून जाप दिवची. वयर बलकवांत आशिल्ल्यांक थंयच क्रिस्त प्रसाद वाणतेल्या. ಪವಿತ್ರ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದ ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ್ದರಿಂದ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಪಡೆದ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ
ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. पान संको 13 पेज नंबर 13. पान संको 14 पेज नंबर 14. वर्गाचे
प्रार्थुया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा, आम्ही घेतलेल्या प्रीती मोगाच्या जेवणावरवी भाग्यवंत लॉरेसच्या काळजा बरी आमची काळजा, आमच्या दुर्बळ भाव बहिणीच्या कश्टांक आणि हाल उपद्र्यांक उघड आणि तांच्या गरजांत पावोंक आमचे हात पांय सुडसुडीत कर. गरिबांचे आणि अनीत भक्तल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आणि सदां आमची क्रिस्ती कुटुंबां दैवी कुटुंबांच्या प्रतिरुपा बरी कर. आमच्या हक्कां बसत स्मरण लेगून सोसो आमकां तयार कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दया करून बसा. मोगाचनो हे पवित्र मिसाचे बलिदान भेटयल्ल्या मानादेक बाप फर्डिनांड गोन्साल्वेस पांगळा फिरगजेचो फिरगस याजक आनी सहा बेटवणी केल्ल्या सर्व याजकांक तशेंच मधुर गायन केल्ल्या उडपे फिरगजेच्या गायन पंगडाक देव बरें करूं. कळवणे उपरांत पिडेस्तां खातीर विशेष मागणे आसतले. मिसा उपरांत पोरन्याय गरजेच्या दाव्या कुशीन तुमी आंगयलेली मिसा देवयेत आनी थंयच दाव्या कुशीन कुमसारांची मांडावळ आसा केल्या सबार याजक कुमसारींनी बसल्यात. देखून ह्या पुणशेताक आयिल्ल्या सर्व बावर्त्यांनी एक सुटावें कुमसार जावचें. सा लॉरेसाची जिणये संबंदी पुस्तकां, नोवेनांचे आनी मागण्यांचे बूक वाती बाजिलिकाच्या स्टॉलांनी मेळटात. तशेंच उडपी देसजीचे उसवाड कोंकणी पंदराळे पत्राक वर्गणी बांदूंक वा वर्गणी नवीकृत करूंक अवकाश आसा. आयचे मुखले मीस 7 वरार आसतले कोंकणी भाशेंत आनी ते आयच्या दिसाचे निमाणे मीस. फाल्यांच्या मिसांची मांडावळ ह्या परी आसा. फाल्यां सकाळीं 8 वरार, 10 वरार, दनपारां 12 वरार, 2 वरार, 4 वरार आनी फाल्यांचे निमाणे मीस सांजेर 7 वरार आसतले. हांगासर 8-8:30 वरां उपरांत कुमसारींत याजक मेळचे नात. देखून कुमसाराचें साल बंद करतले हांव. तशेंच 8:30 वरां उपरांत मिसां दिवचें कावंटरय बंद जातलें. दया करून उबे रावया. सोम्याचे नावी आमचो आधार. सोम्यान दयन आयक म्हजे मागणे. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. प्रार्थुया. सर पदवीधरांनी सासाण देवा, तुजी गुण करची सगत पिडेस कुडीनी वतोन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विस्वासी चाकरा चाकरणीचेर तूं दयाळ दीस घाल. पातका शिक्षा जावन रेबोडलेल्या सर बांदपासांतले तांकां सडय. मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या अगणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सान लॉरेसाच्या प्रतीक मजतीन कुडियात्म्याची भलायकी लाभय. आनी ह्या पूर्ण शेतान तुज्या दैवीक साहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळी दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडिल्ली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पाचारची खरी भक्तिवंतान जावन जियोवचे आनी तुका महिमा दिवचे. भाग तांकां फावो कर.
क्रिस्त आमच्या समयावर वी संभ्रमीक आशीर्वाद तकली बागया स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे समय आसो आनी तुमचे संरक्षण करो आमेन. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो तुमच्या मुखल्यान तो रावो तुमकां वाट दवरो तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमकां राखो तुमचे वयर तो रावन तुमकां आशीर्वाद दिव आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमकां तुमचे सदांच देवो आनी सदांच काळ रावो. ओशुनेयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. पान संको 16 पेज नंबर 16. सुम्याच्या सर्गी मोडनातो अपूर्वाईसो एकळो माटी सांगलो रेस घोडो सोम्याक सदा मारवालो सुम्याच्या सर्गी मोडनातो अपूर्वाईसो एकळो माटी सांगलो रेस घोडो सोम्याक सदा मारवालो नमार नमार सालो रेस नाम मोगाळ माटी सांगता मागून तुनी दैवी कृपा मोगाळ सालो रेस नमार नमार सालो रेस मोगाळ माटी सांगता मागून तुनी दैवी कृपा मोगाळ सालो रेस ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಲು ರೆಸ